Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज सकाळी 9 वरांचेर मया गांवकर वाडा हांगासर मया गांवच्या ग्रामस्थांनी मायनिंगचे ट्रान्सपोर्ट जे आसा ती आडोवन दवरलेली। ते कारण म्हटल्यार मया गांवांतले रस्ते हे खूब अरुंद आसात आणि तितूनच मेन वॉटर पायपलायन जी आसा तेजें काम चालू आसा आणि जोपर्यंत हे काम जायना, जोपर्यंत हे काम कंप्लीट जायना तोपर्यंत जी मायनिंग ट्रान्सपोर्ट जी गांवांतून जाता ती बंद दवरची अशी गांवकारांची डिमांड आसा। पंचायतीन पयलीं एक लेटर केल्लें आसा, 9 तारखेक लेटर केल्लें ह्या म्हयन्याच्यात। ते लेटर डेप्युटी कलेक्टराक केलें आसा, पोलिसीन केलां आनी मायन्स डिपार्टमेंटाक केल्लें आसा आनी तेजेर क्लियरली बरयल्लें आसा आमी जो पर्यंत आमचे रस्ते क्लियर जायना तो पर्यंत ट्रान्सपोर्ट तुमी बंद दवरचो। आमी कंप्लिटली बंद दवरा अशें तेंचे कडेन मागलें नासलें। रस्ते आमचे क्लियर जावपा जाय। रस्ते म्हणजे रस्त्याचेर दोन्ही सायडीन काम चालू आसा। एक जिओ केबल हे काम चालू आसा, दुसरी सायडीचेर जे आमचे मेन वॉटर पायपलायन आसा रिप्लेसमेंट करतात ते काम चालू आसा। तेन्ना आमी तेंचे कडेन मागणी इतकेच केल्लें की जो पर्यंत हे काम कंप्लीट जायना तो पर्यंत तुमी मातसो ट्रान्सपोर्ट आडोवन दवरीचो आनी तेजे नंतर केलें की आमकां हरकत ना। हेच्या पयलीं आमी केन्ना ट्रान्सपोर्ट आडयलें ना, पूण हे ट्रान्सपोर्टेशन जातना लोकांक खूब त्रास जाले। उदक तांकां पावना जालें, 2 म्हयने जाले त्रास काडटात। हांव तांकां टँकर पावयता आनी म्हाजी एकच मागणी आसा की जो पर्यंत रस्ते क्लियर जायना तो पर्यंत ट्रान्सपोर्ट करचें न्हू। पूण गांवकरी आयकनात म्हणून तांकां मागीर डिटेन केल्लें गेलें। त्याच्या उपरांत दनपारां 3 साडे 3 तांकां डेप्युटी कलेक्टरा फुड्यान प्रोसीड केलें गेलें। थंयसर परत डिस्कशन जालें, मिटींग जाली आनी तांकां समजोवन डेप्युटी कलेक्टरान तांकां रिलीज केल्लेलें आसा आनी परत अशें ट्रान्सपोर्ट आडोवचें न्हू अशें तेंच्या कडसून त्यांनी ओरली तांकां तेंच्या कडसून वचन घेतलेलें आसा। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी वांगडा हांव विनायक सामंत दिवचल।